आल्बर्ट बेनाबू हो म्हजो एक जुदेव इश्ट इज्रायलाचो, आनी जितले फावटी ताचो आनी म्हजो संपर्क जाता तो म्हणटा शालोम माय फ्रेंड, आनी म्हाकाय बरें दिसता परतून ताका म्हणपाक शालोम. आयज पासून जुदेव लोक हीं उतरां उजार करता, हें उतर उजार करता एकामेकाक ग्रीट करपाक शालोम. शालोम म्हणल्यार कितें? शालोम म्हणल्यार शांती. म्हणटच एकामेकाक पयलें उतर तांचें शांती. इज्रायलाक जावन जरी तर तुमी आराबाक वचत जाल्यार आराब लोक जो आसा तोय एकामेकाक असलें ग्रिटींग करता आनी ते म्हणटात इस्लाम अलेकुम, आनी परतो जबाब तोच अलेकुम इस्लाम. हाचो अर्थ कितें? शांती तुजे सवे आसूं, पीस बी विथ यू. आनी मागीर परतो जे भाशेन आमी मिसाक जबाब दिता एंड ऑल्सो बी विथ यू. हें जालें इज्रायलाचें आनी आराबाचें. आमी गोंयकार कितें म्हणटा? आमी गोंयकार एकामेकाक ग्रीट करता तेन्ना, पयलीं मेळटात तेन्ना कितें म्हणटा? तुमी कितें म्हणटात? कन्फ्यूज जाल्यात न्हू, कित्याक आमी आमचो कल्चर जो आसा तो सोडून आमी वेस्टाक पावलेली आसा आनी आतां आमी गूड मॉर्निंग, गूड आफ्टरनून, गूड इवनिंग तें म्हणटा. पूण आमचें गोंयकाराचें कितें? देव बरो दीस दिवं, देव बरी सांज दिवं, राती वयता आसतना देव बरी रात दिवं. भाव भयणीनो, खंयच्याय भाशेन एकामेकाक ग्रिटींग जें करपाचें आसा तातूंत आमचे कोंकणी भाशेन, खेरीत भाशेन देव आसा. देव बरो दीस दिवं, देव बरी रात दिवं, देव बरी सांज दिवं. आनी परतून आमी जबाब दिता कितें म्हणून? जेजू कृपा दिवं, वो देव कृपा दिवं. म्हणटच एकामेकाक आमी भेट्टाव तेन्ना आमी एकामेकाक शांती दिता, आमी एकामेकाक देव दिता, आनी देव म्हणल्यार शांती. आयचीं वाचपां आमचे मुखार असलीं देणी दवरता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी जेजूचीं उतरां कांय बरीं आयकल्यात. सुरू जाता आसतनाच शांती तुमकां दवरता. पूण ही शांती संवसार दिता तसली शांती न्हय अशें जेजून म्हणलां. ही शांती सदां उरता तसली. ही शांती वन वे न्हू, एकूच वाटेन गेली आनी उरली तसली न्हू. ही टू वे, दोनूय वाटेन. म्हणल्यार म्हजे लागच्यान तुजे कडेन वेता, तुजे कडल्यान म्हाका वेता. आनी ही शांती जरी तर आमचे मदें तोगून उरतली जाल्यार एकामेकाक शांती दिवपाची उतरां आसा तीं शांती करपाच्या कोरण्यांनी बदलूंक जाय, तेन्ना ती शांती जाता. शांती म्हणल्यार कांयच जायना असलें न्हू. इट इज नॉट एबसेन्स ऑफ एक्टिविटी. शांती म्हणल्यार हें सगळें जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा, उत्सांबडाय आसा कितली. जेजून म्हणलां उत्सांबड जावं नये, भेजूड जावं नये. असली उत्सांबडाय आमचे भोंवतणी जायती आमकां आयज दिश्टी पडटा आनी आमच्या जायत्या जाणां भितर असलो भेजुडायेचो आत्मो भरलेलो आसा. भिवकरी आमी जायतीं जाणां कितेंय करपाक, कितेंय उलोवपाक, कितेंय सांगपाक, वा आमचो ओपिनियन पासून जायते फावटी दिवपाक भिवकरी. हें आसतनाय ही शांती आमकां फावो. कित्याक ही शांती बेश्टी पसऱ्यार घेतलेली वा रस्त्या वयली उबारली न्हय. ही शांती देवाची शांती. खेरीत देणें, जशें सुरवातेक हांवें म्हणलां, जेजून आमकां 2 देणी खेरीत फावो केली आपल्या निमाण्या जेवणार. तो जेन्ना शिसा लागीं उलयता, एक शांती, हीच ती शांती. हांव दिता ती शांती, संवसार दिता तसली न्हय. आनी ही शांती घेवपाक तो लिपून ओगी कुशीक वचून खंयचे घोलीन बसूंक ना. तो भायर सरलो आनी हेंय देणें आमकां दिलें, दुसरें खुर्साचें देणें. आनी हो खुरीस बेश्तो कोश्टांचोच, एक कोश्टांचीच खुणा न्हय, पूण हो खुरीस जालो जैताची खुणा. म्हणटच जेजून जो आमकां खुरीस दिला, देणें दिलां, तें आमच्या कोश्टांची खुणा आनी त्याहून चड आमच्या जैताची खुणा. जैत मरणाचेर, जैत पातकाचेर, जैत आमच्या उत्सांबडायेचेर आनी बेजुडायेचेर. तर ह्या पासत भाव भयणीनो, जरी तर ही शांती जेजू दिता ती आमकां फावो जातली जाल्यार संदान गरजेचें, रिकन्सिलिएशन.
जरी तर आमी संदान करिना जाल्यार शांती मेळूंक शकच ना. संदान कोणा लागीं? संदान जांचे लागीं आमी घोडे फाल्स पडलेलीं आसा वो आड गेल्लीं आसा. देवा लागीं संदान, रिकन्सिलेशन विथ गॉड. कित्याक आमी आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी आनी आमच्या क्रिस्ती जिविताचे वागणुकेंतल्यान आमच्या देवाक खुद आमी दुखयला. ह्या पासत जेजू आमकां परतून आपल्या बापाशी एक करूंक आयला, संदान करूंक आयला. ह्या पासत बापाशी वो देवाशी आमचें संदान. संदान आमच्या पेल्या लागीं, कित्याक आमी आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी आमच्या पेल्याक दुखयता. आमचे भोंवतणी जो लोक आसा तांकां दुखयता. थोडे पावटी आमी चिंतिना आमी कितें म्हणटा कितें करता, वा थोडे पावटी आमी मुद्दम करता. शांती बिगाडटा. शांती सांबाळूंक आमकां धाडलेली आसात, पूण आमी जायते पावटी शांतीच पिड्ड्यार करता. देखून हें संदान ज्या भावाक जे भयणीक हांवें दुखयला, वो ज्या भावान जे भयणीन म्हाका दुखयला, तांचे लागीं संदान. आनी हें करपाक तिसरें संदान एकदम गरजेचें, खुद म्हजे लागीं. जायते पावटी आमी कुंसाराक गोडे वेता, दुसऱ्या लागीं बोगसणें मागता, पूण आमकांच आमी जायते पावटी बोगसूंकूच ना. आमचेच लागीं आमी आजून संदान करूंक ना. ह्या पासत हें तिसरें संदान एकदम गरजेचें, रिकन्सिलेशन विथ सेल्फ. आनी हें आमी करता तेन्ना भाव भयणीनो, आमी जें देव बरो दीस दिवं, देव बरी सांज दिवं, देव बरी रात दिवं म्हणटा तें खरेंच देव आमचे बराबर आसतलो, आमचे बराबर शांती आसतली. शालोम आमी एकामेकाक म्हणूंक पावतले. न्हयच फकत उतरांनी, पूण आमच्यो कोरन्यो ज्यो जातात, आमी एकामेकाक मेळटा तेन्ना आमच्या तोंडार एक बरो हांसो धरून एकामेकाक खुशालकाय हाडटा, तसल्यो आमी कोरन्यो करूंक आमकां हें फावो जातलें. तर देवाक आर्गां दिवया. आमकां आमचे भाशेंतूच, आमचे कोंकणी भाशेंतूच हीं उतरां हे भाशेन मांडलेलीं आसात, घातलेलीं आसात. ती आमच्या जिवितान पाळूंक आमकां दिसाच्या दिसाक उत्तेजन जावं. आनी ह्या पासत एकामेकाक आमी भेट्टा तेन्ना, एकामेकाक आमी ग्रीट करता तेन्ना देवाक घेवन एकामेकाक मेळुया, एकामेकाक भेटुया, एकामेका मदें शांती आमी रचून हाडुया. आनी जशें जेजून म्हणलां, उचांबड जावची न्हय, भिजूड जावची न्हय, पूण खेरीत भाशेन जेजूच्या हाताक धरून एकामेका सोवें आमी जियेता तेन्ना हीच शांती जाता तितली विस्तारूंक आमी प्रयत्न करुया. आनी हीच आमची शांतीची चिंतना ह्या आल्तारार, ह्या उंड्या सोऱ्यान जेजूक उबारुया आनी बदलून ती आमकां जेजूची शांती जावन मेळूंक आमी मागुया.